दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मुळगावची 164 हेक्टर जमीन मायनिंग लिजात येता। तातून श्री केळबाई देवीचे मेळून हेर देवळा, 232 घरा, शाळा आणि सैमीक उदका स्त्रोताचो आस्पाव आसा। देवळा, घरादारा आणि सैमीक उदका स्त्रोत भायर काडची अशी मुळगावच्या लोकांची मागणी आसा। लोकूय संघटीत आसात। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यात जाल्ल्या सुनावणे वेळारय लोकांनी मायनिंग लिजाक विरोध केल्लो, तरी लेगीत पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ली इसी अन्यायकारक आसा अशें मुळगावच्या लोकांचे मत आसा। आणि आम्ही जे झगडटले हे गांवच्या अस्तित्वा खातीर झगडटले, जे अस्तित्व आमच्या गांवचे टिकून उरचें म्हणून आमी झगडटले। आणि जर तेंच्यांनी आतां तांकां इसी जर दिली आणि काम जर सुरू केलें जाल्यार पयल्यान पयली आमचो गांवचो विरोध आसतलो। विरोध हो आमी पयलीं पासून केल्ले आसा। ज्या मायनी खातीर जे आमचे मुळगांव डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा, जी आमची शेतां भातां कुळागरां म्हणा जी डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा, ती आमी आमच्या दोळ्यांनी आज 50 वर्सां दोळ्यांनी पळयता। आणि ह्यान फुडली जी पिढी येतली ते पिढयेक त्रास जावपा जायना म्हणून आमी 11 तारीख जे हियरिंग जालें त्या हियरिंगाक आमचे प्रश्न मांडलेले। आणि हितून आमचे सीएमान, आमच्या आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की जी तुमचे जे प्रश्न आसा, फॉर एग्जाम्पल जी लिजान जी घरां आसा, देवळां आसा, तळी आसा, ही आमी जी तुमची कितें आहा ती सगळे लिजा भायर काडटले म्हणून। पण टील डेट मेरेन सरकारी अधिकारी कोण आमच्या कडेन येवंक ना किंवा कंपनीचोय अधिकारी येवंक ना। खरें तर तेंच्यांनी आमच्या कडेन येवन बसून मिटींग घेवन बाबा कितें कितें कशें कितें करुया हे इसी दिवच्या पयलीं उलोवपा जाय आसलें, पण ते आयज मेरेन आमच्या कडेन येवंक ना। म्हणून आमकां अशें दिसता की हे जे हियरिंग 11 तारीख जे हियरिंग ऑगस्टाचे 11 तारीख पब्लीक हियरिंग जालें, हे खंय तरी हे हियरिंगूय खंय तरी बेकायदेशीर आसा। गांवची जी लिजाक 164 हेक्टर जी जागो गेल्लो आसा, हो जाग्यान गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना। ही प्रॉपर्टी आहा ती ओनर आसात, कुमनीदादची आसा। आणि जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मायन जेन्ना स्क्रॅप केली तेन्ना जे पोजेशन आसा ते ओरिजिनल जे कोण आसा तेंच्या कडेन येल्ले आसा। आणि जर मायन आतां सुरू करतलो जाल्यार कंपनीक सुद्दां ते जे कोण ओनर आसा तेंच्या कडेन एग्रीमेंट करूनच मायन सुरू करची पडटली, नाजाल्यार तांकां हांगा मायनीर आमी पांय दवरूंक दिवचे ना। जरी तेंच्यांनी मायन जरी गव्हर्मेंटान जरी लीज दिले, पोजेशन सद्या तरी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन आसा, गांवच्या कुमदाती कडेन आसा। म्हणून आमचो हेका प्रखर सारको विरोध आसा। आणि जर यदा कदाचित बाय फोर्स सुद्दां मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी मायनीर वचून न्हिदतले, इतलें मात्र खरें। हियरिंग जालें, गव्हर्मेंटान एडजस्ट केलें, हें केलें आनी हियरिंग जालें 60 हॉलान। आनी हियरिंगाक प्रत्येक नागरिकान जे आमचे कोण थंय आसले हजर तेंच्यांनी उलोवन सांगलें की ह्या मायनींग चालू करपाक आमचो खर विरोध आहा। कित्याक आमचे कितलेशे जे डिमांड आहा ते तेंच्यांनी कांयच फुलफील करूं ना। आनी एकदां मायन चालू जाली काय मागीर ते लक्ष दिवचें ना। म्हणून तरी आसतना गव्हर्मेंटान तांकां हें दिली इसी, कित्याचेर सायड इन्स्पेक्शन केलें तेंच्या मनशांनी, दिल्लीकसून इन्स्पेक्शन केलें, तें आमकां काय खबर ना कितें केलें तेंच्यांनी, कितें रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट तरी एटलीस्ट आमकां दाखोवंक जाय आसलो। आमी बाबा असो रिपोर्ट केला, वो तुमकां मान्य आहा काय ना, कित्याक गांवाचो अधिकार पयलो, जी गांवांत कितें घरां शेतां आहा तेचो अधिकार पयलो गांवाचो। कितेंय करतलो जाल्यार पयलीं गांवाचें हें घेवंक जाय। तुमी इसी दिल्यार आमकां कांयच सांगूंक ना कितें। आनी इसी आतां दिल्यार जरी तुमी जाल्यार आमी जो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना, जो पर्यंत आमची घरां हें भायर काडिना, तो पर्यंत आमी तांकां कशीच मायन चालू करूंक दिवचें ना। तेंच्यांनी जाय तें करूंक आमकां व्हरून भितून उडयलें सुद्दां जाल्यार आमी रेडी आहा एनी टायम वचपाक भितून। कितें गांवा खातीर आमी हें करपाक तयार आहा, कितें सॅक्रिफायस करपाक। पूण गांवाचें वायट जाल्लें आमी वायट करून सोंसून घेवचें ना। गांवाचें जाता इतलें तेंच्यांनी हें करपाचें। आनी जी इसी दिल्या पळय तेचेर गव्हर्मेंटान परत विचार करचो आनी तांकां परत सर्वे करून तेंच्यांनी आमकां बरोबर घेवन गांवकारांक थंय दाखोवपाचें ही बाबा आमी अशें अशें पळयलां तेन्ना हांगा इसी दिवपाक जाता, पण तें आमकां प्रूफ करून दाखोवपाचें जाय। म्हाका आतां खुबशीं वर्सां जालीं आमी शेती करता आनी जेन्ना डेपेन मायन चलयली तेन्ना बरें आसलें। जेन्ना वेदांत कंपनी कांय वर्सांनी आली, ते वेदांत कंपनीन प्रत्येक शेतान माती, घरांनी माती तेंच्यांनी कांयच अशें काडूंक ना, सगळी लुकसाण करून दवरली। कांयच आमकां लुकसाण दिवंक ना, भुरग्यांचें कांय पळोवंक ना, लोकां जाणट्याचें कोणा जे लोक आमचे मायनिंगेक भुरगे काम करता तांकां सुद्दां जेणी काडलेले आहात
थोड्यांक घेतल्यात थोडे घेवंक ना, घेता नाल्यार सगळ्यांक घेवपाचे नाल्यार सगळ्यांकूच कान उडोवपाचे. म्हाजो प्रश्न आहा, मागीर तुमी चल्यात पण आमचो मुळगांवचो तुमी सांबाळ करात. आयज श्री केळबाई धायम तळेश्वर हेंच्यांनी आमकां साबार केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात.